Page 6, A13. Eklots आमचो सोमी, एकूच आमचो बावन, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं, शांतीच्या बांपासून, सगळी एकूच जावच्याक, आमकां पोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत लॉरेन्स हाची परब आमी समोरमताव. तो इंग्लंड देशांतलो डब्लिन वाठारांतलो जल्मलो. तरणाटो आसतना तो देवाच्या उतरा पोरमोणे आपलें जिवीत बांदून हाडटा आनी देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता. 25 वर्सांचो आसतनाय जेन्ना ग्लेंडालोग ह्या वाठारांचो गवळी बापाचो खाला जियेतालो आनी त्या गवळी बाप देवा लागीं वेता तेन्ना लॉरेन्साक त्या जाग्याचो म्हत्वासाचो मोठाचो मुखेली म्हूण निवडून काडटा. ताचो दियोसीसचो भांगार आनी पयशे तो विकून गरिबांक आदार कोत्तालो. आपल्या खाला आसलेल्या पाद्री भावांक तो बरो मार्गदर्शन दिता. तो मागण्यांत खूब वेळ सारतालो. तो इतलें पवित्रपणाचें जिवीत जियेतालो की लोक तो जिवंत आसतनाय तो सांत म्हूण पाचारतालो. ताका बीस पासून निवडून काडटा. एक पावटी इगोर्जेंत मीस भेटोवंक वयता आसतना कोण एक मनीस ताचेर आक्रमण कोत्ता. लॉरेन्स जखमी जावन ताचे तकली सावन खूब रगत व्हांवता. लॉरेन्स एक आयदनांत उदक मागता, त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता आनी तें उदक वापरून तो आपले गाय धुता आसतना जें रगत व्हांवतालें तें बंद जाता आनी ताचे गाय पेकता. ताका कांयच जावंक ना ते भाशेन तो उठून मीस भेटयता. इंग्लंड देशांत 2 राजां मदें जें झूज चलतालो त्या दोगांय राजांशी उलोवन झूज थांबयता आनी परतून त्या देशांत शांती हाडटा. नोव्हेंबराच्या 14 तारखेर 1180 ह्या वर्सान तो भायर पडटा. पापसाहेब होनोरियस तिसरो ताका भाग्यवंतांचो मुकूट 1220 आनी 5 वर्सांत फावो कोत्ता. भाग्यवंत लॉरेन्सा भाशेन आमी सदांच पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक दर एकल्या पासत कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकूत कोर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याच्या भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्या आंकवार मायरेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांवचे तिसरे चिठीवेलें वाचप. प्रितीच्या इश्टा, हे भाव भायल्या गांवचे जावनूय तूं तांचे पासत
घास घेताय म्हणल्यार हें तुजें विस्वाशीपणाचें काम. आख्खे पवित्र सोबेक ते तुज्या प्रिती मोगाची घोवाय दितात. देवाक मानता ते भाशेन तांकां वाटेक गरज तें दिशी जाल्यार बरें करतलोय. ते वाटेक लागले फकत जेजूच्या नांवा खातीर. ओ क्रिस्ती लोकां कडचें कांयच घेनासतना असल्या मनशांक बरे भाशेन घेवंक आनी स्वता पासत ते वावर करतात तातूंत तांकां सहकार दिवंक आमचो कायदो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भोक्ती करता ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा तो मनीस भागी. ताची संसद प्रितुमेचेर बोलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांची संसद सोदोवी. जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत धन आनी गिरेस्काय ताचें प्रमाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काडुकांत उजवाड कसो तो पुरजोळटा, कित्याक तो खोनवाडो दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कधीच हालचो ना. ताचो उगडास तोखतलो निते काडी. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची भोक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गाराक उबी रावया. Soy सर्वेस्परा, soy, soy, soy सर्वेस्परा. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy सर्वेस्परा, soy, soy, soy सर्वेस्परा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. शिशांनी सदांच मागणें करचें आनी जीव सदांचो न्हय म्हूण जेजून तांकां अशी एक वोपार सांगली. एका शारांत कोण एक नितीदार आसलो. ताका देवाची भिरांत न्हय म्हूण मनशाची बिडा नासली. आनी त्या शारांत कोण एकली विधवा आसली. ताचेशी येवन ती अशी मागताली, न्याय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतले म्हाका निवार. पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितर म्हटलें, हांव देवाक भियेना आनी मनशाची बिडा हांव धरिना. पूण ही विधवा म्हाका त्रास दिता देखून हांव तिचो न्याय करतलो. नाजाल्यार येवन येवन ती म्हाका सुतायतली. आनी सोम्या जेजून म्हळें, त्या खोट्या नितीदारान कितें म्हळें ताची तुमी चोत्राय धरात. तर देव आपणाक रात दीस उलो मारतल्यांक आपल्या विंचलोल्या न्याय करतलो. तांकां तो निवारून काडटलो आनी तांकां सोंसणिकायेन कांयच दिवचो ना. पळय, तो तांकां वेगीच निवारतलो म्हूण हांव तुमकां सांगता. तरी पूण मनशाचो पूत येतलो तेन्ना ताका संवसारांत भावार्थ मेळटलो सो तुमकां दिसता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आयची वोपार आमचो भावार्थ देवाचे रूच दवरून जिवंक आनी आमची मागणी बोरवाशान करूंक आमकां शिकयता. जेजू असलें कठीण वातावरण दिश्टी मुखार दवरूंक लायता की एकलो मनीस जो देवाक भियेनासतना भियेना पूण कसलेंच मनशापण ना.
असल्या मनशाशी एक गरीब आनी विधवा वस्तोरी नीत मागूंक येता. पयलो तो आदार दिवंक नाकारता, पूण ती वस्तोरी पोत्तून पोत्तून आपणाक सोतायतली तें चिंतून तिचे गरजेक पावता. देवाक आमच्या सर्गीच्या बापाक जेजू सोर कोत्ता. आमचो कायदो फकत भावार्थान मागूंक, पूण आमी समजूनचें न्हय. जें कितें आमी मागता तें आमकां मेळटलेंच. आमचो बाप बेस बरें जाणो आपल्या भुरग्यांक कितें गरजेचें तें. आमी भावार्थान मागूंक बंद कोच्चें न्हय. मागणें केल्या उपरांत आमी म्हणचें, सायबा तुजी खुशी जावं. देव आमकां जबाब दिवंक वेळ कोत्ता अशें समजून आमचें मागणें भावार्थान करूंक फाटीं सरचें न्हय. देखून जेजू म्हणटा, शेवट पर्यंत भावार्थ उरतलो काय. आमी सगळीं एका घराब्यांत जल्मांक येता. एका घराब्यांत आमी वाडटा. एका घराब्यांत आमी जियेता आनी एका घराब्यांत रावन आमची मेलोली कूड भायर सरता. ह्या खातीर एका मनशाच्या जिवितांत एक घराबो जावन आसा एक म्हत्वाचो जागो. एक घराबो एका घरांत रावता खरो, पूण तोच घराबो त्या घराक सोबिताय हाडटा. जाल्यार आमचे घराबे पवित्र कुटुंबा भाशेन पवित्र, सुगुणी आनी एकचाराचे आमी कोत्तले जाल्यार कांय उपाय आमी घेवचे पडटा. एक म्हणल्यार घराबीक मागणें. घराबीक मागणें जावं तें तेर्साचें मागणें, आयमोरेचें मागणें, पवित्र पुस्तक वाचप आदी. कोत्ता तेन्ना जायते दुसरे गूण दिसून येतात. एकामेका खातीर वेळ दिवप, एका खातीर त्याग करप, एकामेकाची परिस्थिती वळख आदी. ह्या खातीर घराबीक मागण्यांक आमी जमता तेन्ना रागान, ताकतीन, बेगीन करून वचपाच्या मनान जमूंक जायना. घराबीक मागणें सगळ्या घराब्यांतल्या वांगड्याचीं काळजां, मनां, जिवीत गुंठयता आनी देवाक उबारता. घराबीक मागण्यांत आमी न्हय फकत एकामेका बरोबर मागणें कोत्ता, पूण एकामेका खातीर मागणें कोत्ता. तर आमी दर एकल्यान सदांच देवाची खुशी आमच्या जिवितांत पाळूंक हे पवित्र मिसाचे समारंभेंत आमकां जेजूचो आदार मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Page 40, C28. Patena dani kashin ya velar, unia sora bora por adarar, kaluyam chikost tu kanivar, famil soire muni sagla sansar, kaluyam chikost tu kanivar, famil
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतावन जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करून आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापून म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकानशेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां, सोर काळी मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोन्नीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशां कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी कशीतले पियेतो. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवोसो धरून बेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागियोन जुजे बागियोन दवरून दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासतांच्या सासतांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोड सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 47 D2. जेजू सोवे आमी सगली एक आत्म्या वरवीं आमी सगली एक बापा मुखार आमी सगली एक आमी सगली एक. जेजू आमचो व्हडलो बाप आमी सगली एक ताचो
प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, भाग्यवंत अंकोर मारेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच अंकोर मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फाव जाल्ल्या सोडवणाराची भक्तीपोरणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज 227 T56.